मोगाच्या भाव भयणीनो, फाल्यां आमी सर देवादीन जाल्ल्या आमच्या भाव भयणीचो उडास काडटा आनी आल्मांचो दीस आचारण करता. आनी ह्यो भोव वाजबी जावन आसा. आमच्या मलगड्यांनी आमच्या खातीर जीव दिल्ल्या, आमचें जिवीत रुपीत केल्ल्या. आज आमी कितें जावना सांगी आख्या खरान करता जाल्ल्या देवादीन जाल्ल्या आमच्या सर भाव भयणींचो उडास काडचो आनी तांच्या पासून मागचें आनी तांचो उपकार बावडचो आनी देवा कडेन तांकां ससांचो विशय शांती तांकां दी म्हणून ससांचो शांती तांकां दी म्हणून मागचें भोव वाजबी जावन आसा. मोगाच्यानो ह्या संदर्भी म्हाका उडासा घेता. हांव ल्हान आसतना एका फादराबान एका मणेस्त मनशा विशयांत सांगिल्ली मरणाच्या मिसा वेळार. ताचे मरणाचें मीस चलतालें आनी गजीन ताची फेट दवरली. ताची कूड ती आसली. ताच्या कुडी मुखार ताच्या सैऱ्या देड्यांक वळखीच्यांक तांकां उद्देशिसून त्या फादराबान सरमावरार म्हणली एक 2 उतरां म्हाका मस्तू आज उडासा घेतात. त्या प्रायवन फादराबान विगारान सांगिल्लें तें तो म्हणालो ह्या गिरुमास्टर म्हणलो एकलो आसलो आनी तो गिरुमास्टर तो आमच्या हळ्ळेंत बारी एक बरो मनीस, तो नावडलेलो मनीस, तो ओंकार तो खाजर जावना. मेस्त्री खाजर जावना. ताची जिणी ताणें सगळ्यां पासत दिल्ली. एक बरो मेस्त्री जावन ताणें त्या भगवंत मनशान ताची जिणी हेरां खातीर करशिल्ली. आनी तो ह्या भुरग्यांक सगळ्यांक संजेचें ट्युशन दितालो, भुरग्यांक शिकयतालो आनी ताच्या सांबाळान ताका त्या दाडा 150 रुपया सांबाळ मेळटालो. त्या 150 रुपयांत 50 रुपया ताका दवरतालो तो आनी 100 रुपया काडून एका प्रायवन फादराबा दिवन मिसा गांवांत आसच्या त्या भुरग्यांक शिकोवंक, त्या भुरग्यांच्या बऱ्यापणा खातीर, त्या भुरग्यांच्या वखदाक, तांच्या पिडेक आनी तांच्या शिकपाक म्हणून ह्यो 100 रुपया म्हयन्याक त्या फादराबाक दान दितलो आनी 50 रुपयान दीस काडटलो. आनी ताच्या मलगड्यांच्या घरांत तो आसलो. प्रायवन तो जाल्लो आनी प्रायवन जाल्ल्या दाडा ताका तांच्या गतिकेच्या मार्गांतून उबार आसलें. ताका सांजेर इल्लेशें वताक म्हणून व्हीलचॅरार भायर हाडटलें. आनी त्या दाडा मार्गानेचे ताणें शिकयल्ले भुरगे आतां रजेर आयल्यात ते. आनी त्या दाडा ते तिशेनीशेन येताना ते सांगताले, गिरुमेस्त्री तुका आमी वंदन करता, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग. गिरुमेस्त्री कसो आहा म्हणी सांगताले. गिरुमेस्त्री कसो आहाय तूं म्हणून. त्या दाडा सगळ्यांक तो एकूच जाप दितालो मोगाच्यानो. आनी ती जाप म्हज्या काळजांत अशी आसा की म्हाका ती हांवें विसरूंक जायना. समर्थीच्या विशयांत, मरणा विशयांत ताणें दिवची ती समजोनी ती म्हज्या काळजांत तशीच आसा. हांव रोमांत गेल्ल्या वेळार शिकताना ह्या मरणाच्या विशयांत आमकां थियोलॉजीच्या विशयांत एक सवाल आयिल्ल्या वेळार हांवें ताणें दिलीच जवाब त्या प्रोफेसरा दिल्ल्या वेळार ताणें म्हाका 10 त्या सब्जेक्टांत 10 मार्क दिल्ले आसात. आनी तशें देखून ती ताची समजोनी म्हज्या काळजांत तशीच आसा. ताणें दिली ती शिकोवन तो दोतोर शिकयतलो देखून तो भुरग्यांक शिकयतलो पळय आनी इतले सरमावन तो आयकतलो. मस्तोणच्या मरणाचे मेस आयताले. मस्तू फादराबाणी, त्या काळाच्या प्राजिताच्या फादराबाणी, तांणी ध्यान केल्ल्या फादराबाणी, देवाचे उतार नियाळून काळजांत तावन ताणें नियाळून सांगली ती उतरां तो कांय मतीन दवरून ती भुरग्यांक शिकयतालो. कोण ना तो मरणाचो मिस्तेर ताका कळीत जाल्लो. तो आनी एक सगळ्यांक एकच जाप दिवची आली. गिरुमेस्त्री कसो आहा म्हणटाना तो म्हणटालो गिरुमेस्त्री बरो आसा. गिरुमेस्त्री कांय जावन गिरुमेस्त्री बरो आसा पूण गिरुमेस्त्रीचें घर इल्लेशें कुंबू जालां. गिरुमेस्त्रीचें घर इल्लें पाड जालां, हाळ पडलां. तें पाड जालां, हाळ पडलां. ताचें घर हाळ पडलां. खांबे हेर येयल्यात, वणटी सुडयल्यात, पाकें कुंबू जालां. खांबे हेर येयल्यात, वणटी सुडयल्यात, पाकें कुंबू जालां म्हणटालो तो. पाकें कुंबू जालां म्हणटालो. सगळ्यांक एकच जाप दितालो. हे खांबे हेर येयल्यात म्हळ्यार तो कांय घरचे विशय सांगनातलो. ताचें घर बरें जालें घट्ट घर तें. त्या माटी वणटीचें आनी फातरांचें घर न्ही तो म्हणटालो. घर म्हळ्यार ताची कूड. खांबे हेर येयल्यात म्हळ्यार ताचे पांयचें दूख, ताका गांठी दूख सुरू जालें. उबें रावंक जायनातलें. बसतालो तो. बसोंत आसतलो व्हीलचॅरार. आनी ताचे वणटी सुडयल्यात म्हळ्यार ताका बेड सोर्स जालें. पड पडुल्लें आंगार. न्हिदोवन पड पडुल्लीं. आनी पाकें कुंभ जाल्या म्हळ्यार कोण उलयता, ताचें नांव कोण, कितें ताका उडास येनातलो.
उडास येनातलो पाक्यान कुंभतालो आमल्या त्याच्यात खेळतो म्हणटालो देखून त्याचें घर वणटी कांबे सुरयल्यात वणटी एरे येयल्यात आनी पाक्यान कुंभ जाला देखून ताणें घर बदलूंक खा म्हूण घर बदलूंक खा म्हणून आनी अशें म्हणून घर बदलूंक खा वय गृहमेस्त्रीन घर बदलूंक खा म्हणून एक दीस तो देवा दिवन जालो घर बदलिल्लें आनी मुखार कुंभ जायनातलें आनी एरे येनातलें कुंभ जायनातलें सुरयनातलें कांबे सुरयनातले वणटी एरे येनातल्यो पाक्यान कुंभ जायनातल्या त्या नव्या घराक तो गेला ताका म्हणटात पुनर्जिवानपण म्हणून वय आमचो गृहमेस्त्र मुखार गेला आमची भाव भयणी मुखार गेल्यांत आनी कांबे एरे येनातले वणटी सुरयनातल्यो पाक्यान कुंभ जायनातल्या त्या घराक तीं गेल्यान पयन करून गेल्यान मुखार गेल्यान आनी ती खंय आसात गी आनी ती खंय गेल्यांत गी थंय आमकां एक दीस वचोंक आसा ह्या भरोशान आमी आज समेस्त सरिल्ल्यांचो आल्मांचो दीस आचरण करता समेस्त सरिल्ल्या बावट्यांचे उडासकान हो आल्मांचो दीस आमी आचरण करता आदी मागांत हांव आमची मालगडी आचरण करन आयल्यांत आमी आज आचरण करता मोगाच्यानो मनशा जिविताची दोन मुख्य गणितां खंयचे म्हणी आमकां कळटात की मनशा जिविताची दोन गणितां मनशांच्या जिवितान आमच्या जिवितान दोन मुख्य गणितां आसात आनी ती गणितां जावन आसात एक जनान एक मरण जनान आनी मरण ही दोन गणितां आमच्या जिवितांत बहळ मुख्य ती गणितां जावन आसात वय जनान जाल्या वेळार आमकां आसाय कथा आनी आमकां वो करून फाळण्यान दवरतात आमचे जनाना वेळार जाल्या वेळार आमी रडटाव आनी आमचें मरण जाल्ल्या वेळार आमकां रडोवंक जायना हेर आमच्या खातीर रडटात जनाना वेळारय रडणे मरणा वेळारय रडणे ही दोन मुख्य गणितां आनी जनाना वेळारय आसाय कथा मरणा वेळारय आसाय कथा जनाना वेळार आमकां पाळण्या पेटयेन दवरतात हेरां उखलून पाळण्याची पाळण्यान दवरतात मरणा वेळारय आमकां बरें न्हेसोवन बरें शृंगार करून मरणा पेटयेन दवरतात जनाना वेळार एक पेट मरणा वेळार एक पेट जनाना वेळार पाळण्या पेट मरणा वेळार मरणा पेट ह्या दोनी पेट्यान आमकां दवरतात आनी ह्या दोन गणितां मदें जनाना मदें आनी मरणा मदें ही दोन मुख्य गणितां मदें सगळी आमची जिणी आटापून आसा या संवसाराची सगळी जिणी ह्या संवसाराची जिणी ह्या दोन गणितां जनाना आनी मरणा मदें आमची जिणी आटापून आसा आमची हाच्या मदें आमची संवसाराची आशा आमकां सगळी आशा तें जायचे हें करीचे आमकां ते अध्यक्ष जायचे आनी उपाध्यक्ष जायचे आनी आमकां त्या असो मुख्याध्यक्ष जायचे मुखेली जायचे म्हणली आशा हाच्या भितर ती आशा दुसऱ्यान खालें म्हळ्यार ताचे भितर ह्या दोन गणितां मदें आमी कारबारां करूंक पळयता तें कारबारां करचे हें कारबारां करचे ती सरबाराय करचे ही सरबाराय करचे म्हणून कारबारां आमची दरबारां ही दोन गणितां मदें आमची आसात दोन गणितां मागीर ह्या दोन गणितां मदें आमची सर स्वप्नां आमी स्वप्न येता तशें करूंक व्हडलें घर बांदूंक आरामाणें बांदूंक आमकां इतलो आस्त करूंक इतलें बदीक करूंक आमी इतलें फेमस जायचे आमी लोकां मागाळ जायचे पॉप्युलॅरिटी जायचे इतलीं फ्रेंड्स आसाचे इतलीं सयरीं आसाचे होलींग करी अशें करीचे तशें करचें इतलो करचें तसो करचें म्हणून ह्या दोन गणितां मदें आमचीं पुरो स्वप्नां आसात व्हडलीं स्वप्नां आसात पूण हीं स्वप्नां पुरो आसल्या तरी मरणाचो उडास येताना मोगाच्यानो मरणाची सावळी मरणाचो उडास येताना आमी थाटक्क जाता निशब्द जाता मौनी जाता आनी आयकताचो ह्यो मरणाचो उडास येताना आमकां मरणाची गांठ मरणाचो फंडाची उडास येताना ही मरणाची सावळी आमकां दोळ्या मुखार आसतना आमी कानांत म्हळ्यार एका तराचें बेभिरांत आमच्या काळजा भितर जिणेंत रिगता आनी आमी थाटक्क जाता बेन दिसता आमकां बें येता आमी आसाय कथा दाखयता आसाय कथेन भरता मरणाचो उडास येताना मरणाची सावळी येताना मरणाची गणितां आयकूंक मेळटाना आमकां बेभिरांत जाता आमी बेयान भरता आमी आंखांत जाता बेभिरांत जाता आमी तटस्क जाता हेपटी आसाय कथान भरता वय तरी मोगाच्यानो आसाय कथा जाल्यार मोगाच्यानो क्रिस्ताचेर विश्वासून जियेतल्यांक क्रिस्ताचेर विश्वासून मरण एक नवो अर्थ दिता कोण क्रिस्तांक विश्वासून जियेता गे ताणें भियेचें म्हणना ताणें तटक्क जायचें म्हणना ताणें आंखांत आसाचें म्हणून ना
वय ताणें भियेचें म्हणना, ताणें असायकता दाखयचें म्हणना. कित्याक असायकता दाखयचें म्हणना, क्रिस्ताचेर विश्वासून आशिल्ल्यांक आमच्या मरण एक नवो अर्थ दिता, आमचें जिवीत एक नवो अर्थ दिता, आमच्या जिवाकी मरणाकी एक नवो अर्थ दिता. आनी आमकां मरण एक उतरोणी मात क्रिस्ताचेर विश्वासून क्रिस्तान वय ताच्या आदेशा प्रमाणे क्रिस्ताच्या मोगान हेरांच्या मोगान जियेल्ल्यांक मरण एक उतरोणी मात्र अंत न्ही. हें सत गिरू मास्टरान सांगलें. हांवें घर बदलूंक हा म्हणून. घर नासतालें म्हण ताणें सांगूना, म्हजें जालें मोग जालें अंत जालें म्हण सांगूना ताणें. घर बदलूंक हांव मुखार येता म्हणून, घर बदलिल्लें म्हणून. देखून क्रिस्ताचेर विश्वास दवरून बागी जिनी जियेल्ल्यांक मरण एक उतरोणी मात्र, मरण एक उतरोणी वय मोगाच्यान खंय तांक उतरोणी. हां, जिवीत येता न्हू सस्नाच्या जिविताक उतरोणी, आमार जिविताक उतरोणी, मरणातावन आमार जिविताक उतरोणी. आनी मुखार पिडा नातिल्ल्या, आनी मुखार कश्ट नातिल्ल्या, दूख नातिल्ल्या वय आनी स्ट्रगल म्हणटा आमी उड्डा पट्ट नातिल्ल्या एका शांत आशिल्ल्या प्रशांत समाधानाच्या जाग्याक आमी येचें. इशिंत हांव थंय उतरोणी, तशें जाल्यार जिविताक उतरोणी आमची. देखून मोगाच्यान उतरोणी देवाक रूप पळोवंक, उतरोणी खंय वचोंक देवा रूप पळोवंक आनी सर्गीचें सूख बगूंक, देवाक पळोवंक. आमी देवा पळोवन आमच्या त्या देवाक रूप पळयतना तो मेळचो आनंद, तो मेळचें समाधान, ती शांती, त्या शांतींत आमी एक जावचें, देवा थंय एक जावचें. थंय आमची उतरोणी, थंय आमी उतरोवन येता. देवाक रूप पळयता आनी सर्गीचें सूख भोगता मोगाच्यान. मरण आमकां थंय वचून पडटा. मरण एक टाणेल, एक बागेल, एक दारवटो त्या सूख भोगूंक येच्या, सुखाक वचोंक, त्या देवाक रूप पळोवंक येच्या. त्या जिविताक एक उतरोणी मात, ह्या जिवितात त्या जिविताक उतरोणी मात. ह्या बरोवश्यान आमी हांगासर जमा जाल्या. आज आमी इगर्जीन देव जमा जाल्या आमच्या मलगड्यां पसत मागोवंक. थंय उतरोवन गेल्यांत, थंय तांणी उतरोवन सत्नाच्या जिविताक ती पावल्यांत. आनी तसली उतरोणी त्या बरोवश्यान आमकां तो बरोवसो, त्या बरोवश्यान तांकां मेळ्ळें तें बाग आमकां मेळटा बरोवश्यान आमी हांगा मागोवंक, देवाक अराधन करूंक आमी हांगा जमा जाल्या. मोगाच्यान सोम्याक मांडटा तसली जिणी आमी जियेचे म्हणून देवाचे उतार सांगता. जो कोण सोम्याक मांडटा तसली जिणी जियेता ताणें मरणाक भियेचें म्हणना. सोम्याक मांडटा तसली जिणी जियेतल्यांक सस्नाचें जिवीत राखण आसा, ताणें मरणाक भियेचें म्हणना. ताका सस्नाचें जिवीत राखण आसा. दोळ्यांनी पळयनातलें सांपावलो म्हणटा, दोळ्यांनी पळयनातलें, कानांनी आयकोनातलें तसलें इनाम आमकां राखण आसा. आमी दोळ्यान खंयचेंच पळोवना. केव दोडलें हारामाणें तुवें पळयलें जाल्यार, केव दोडलें पॅलेस, केव दोडलें माळयेचें बिल्डींग, कोल्या सोबायेचें घर पळयलां जाल्यार ताच्या वर्तें पळयनात तसलें म्हूण सांगता तो. आमी येदोळ म्हणसो पळयनात तसलें तलें रावळेर आमकां राखण आसा. आनी कानांनी आयकोंक समेत दोळ्यान पळोवचें थोडो, कानांनी वॉट्सॅपार पळोवनातलें तसलें आमकां इनाम राखण आसा म्हणून. आमी तलें वैभव आमी पळोवना, येदोळ पळोवना. ताजमहल जावं दी, मैसूर पॅलेस जावं दी, ताच्या वर्तें आमकां राखण आसा. दोळ्यांनी पळयनातलें, कानांनी आयकोनातलें आमकां राखण आसा. आनी त्या कानांनी पळयनातल्या, दोळ्यान आयकोनातल्या त्या इनामाक आमची मलगडीक गेल्यांत. आनी आमी त्या जिनाम जोडूंक राखण आसा. त्याच्यान तें आमकां फावो जाता. दोळ्यांनी पळयनातलें, कानांनी आयकोनातलें जिवीत तें बोधीक आमकां राखण आसा. वय उतरोवन ताका आमी उतरोवन येचें, तें आपणावंक उतरोवन येचें. निस्वार्थी जिवीत आपणा प्रास हेरांक वत्तू दिवचें. आपणाचे विशयान ती चिंतचें, आपणा विशयान म्हज्या विशयान ती चिंतीचें आनी हेरांचोय हुस्को आसाचे, म्हजोय हुस्को आसाचे, म्हज्या कुटुंबाचो हुस्को आसाचे, हेरांचो हुस्को आसाचे, नातेल्यांचो हुस्को आसाचे. हें जिवीत क्रिस्तांवांचें. म्हज्या विशयान तें हांवें चिंतचें आनी म्हजें येल्लें हेरांचें चिंतचें. आनी हेरांचें चिंतिनातलें जिवीत तें धाकटें जिवीत म्हणटा देवाचें उतार, ल्हान जिवीत. आनी जेजू म्हणटा व्हडलें जिवीत जायचें तुवें, भरपूर जिणी दिवंक आयलां. हांव तुमकां जिवीत दिवंक आयलां, तें भरपूर दिवंक आयलां. भरपूर जिवीत म्हळ्यार तुजें बरेंपणी पळोवचें, हेरांचें बरेंपणी पळोवचें. व्हडलें जिवीत तें, व्हडलें जिवीत, बीग लायफ. मदर तेरेसाचें बीग लायफ. वय संता भक्तांचें बीग लायफ. आनी आमचें आमी चिंताव जाल्यार तें स्मॉलनेस म्हणटा आमी. तो ताचेंच पळयता, ती तिचेंच पळयता, तें स्मॉल म्हणटा आमी. स्मॉल सगळ्यांचें बरेंपण पळयत जाल्यार तें ग्रेट म्हणून.
आयल्या वार युरोपांत कोणाक एकल्याक रयताक एक एवॉर्ड मेळ्ळा, व्हडलें एवॉर्ड. ताका कितें एवॉर्ड मेळ्ळा म्हळ्यार ताका व्हडलो जागो आसलो, कितले एकरे जागो आसलो. त्या एकऱ्यान तो बरें बिंग घालतालो मोगाच्यानो. आनी ताका एवॉर्ड कितें मेळ्ळें म्हळ्यार ताणें बरें ताच्या गाद्यांनी बरें बिंग करच्या खातीर बरो बियाळो करच्या खातीर ताणें गाद्यो सोडले. आनी तो बरो बियाळो करतालो आनी ते बरें तो कलेक्ट करतालो आनी शेजारच्या सगळ्या रयतांक तो दितालो उण्या मोलार आंगडी मेळचे ताचे बरें उण्या मोलार तो बियाळो तो सगळ्यांक दितालो आनी सगळ्यांचे बरें जातालो. दाखो बऱ्यो जाताल्यो आनी बटाटे बरे जाताले आनी रागी गोव भत्ता बेळे भात सगळें बरें जातालें. जोळा बरो जातालो सगळ्यांचो जोळा आनी तसो बरें मेज आनी तशें भात तांदूळ आनी परत जातालो. ताचे एवॉर्ड कितें दिलें म्हळ्यार ताचे विचारलें तूं इतल्या उण्या रेटीक इतलो खर्च करून तूं इतल्या लोकांक उण्या मोलाक दिताय न्ही म्हणल्या खातीर तो काले म्हणालो गो तागी आळे म्हज्या हांगा व्हडलो जागो आसतो म्हळ्यार म्हज्या बंधून हेरांचीं आसात आनी तांणी जर तर पिडे व्हरून तूं आनी फाड घालन तांच्या झाडांक पिडा आयली जाल्यार ते पिडे येवन म्हज्या बेळ्याक बसता आनी म्हज्या बेळ्यान फाड जाता. देखून सगळ्यांक बरें बेळें जावं दी म्हणून हांवें दितलो म्हणून. देखून ताचें मात पळयना तो हेरांचें पळयता. कितलींशीं जाणां आमचीं नर्सां टिचरां आनी ऑफिसान काम करचीं तांचें बरें मात न्ही हेरांचें पळयतात काम करच्या जाग्याडे मागीर घरा कडेन आनी तांचे हळडें ती सगळ्यांचें बरेंपण तीं पळयतात. गरजेवंतां पळयतात. हें व्हडलें जिवीत हें जिवीत आनी जेजू म्हणटा हरलें जिवीत जियेल्ल्यांक खाणांनी आमी आयकनातलें दोळ्यांनी पळयनातलें इनाम त्या संवसारान मात मेळटा. मादर तेरेसा भाग्यवंतांक हांगा इनाम दिवंक आमचे कडेन ना. आमच्या खातीर जीव दिल्ल्या आमच्या आवय बापायंक मालगड्यांक इनाम दिवंक आमचे कडेन कांय ना. तांकां इनाम म्हूण सांगल्यार आमची बरी जिणी तांणी दाखयलो मोग हेरांक दाखयलो मोग हेरांक दिल्लो सहकार तो आमी जियेतना तेंत व्हडलें इनाम आनी तांकां व्हडलें इनाम दोळ्यांनी पळयनातलें कानांनी आयकोनातलें इनाम सर्गाराचो देव दिता. पूण आमी दिवचें इनाम खंयचें म्हळ्यार तांणी जियेल्ली मेल पंक्तीची जिणी देवाचो मोग तांचो मोग हेरांचो मोग हे तिनूय मोग आशिल्ल्या कडेन वय. थोड्या कडेन आमी पळय हो संवसार सांगता देवाक कशें वस्तू दिवंक ना म्हूण देव नांत म्हूण सांगता म्हूण आतां आधुनीक संवसार आनी हेरांचें पळोवंक सांगना. तुजें पळय तूं वयर ये आनी तुजें मात्र पळय आनी तुका इन्वेस्ट कर तूं मुखार ये म्हणलें दाखयता. तूं एन्जॉय कर सगळो संवसार भोंव आनी एन्जॉय कर म्हणून. हेरांचें तुका पडोवन वचना म्हणल्यार ह्या संस्काराचेर दिता हाच्या विरोध देखून जेजू म्हणटा म्हजो फाटलाव करचें अशीर वाट ती सर्गाची वाट अशीर म्हूण. अशीर म्हळ्यार देवाचोय मोग करचें तुवें आनी तुजोय मोग करचें आनी हेरांचोय मोग करचें. हेरांचें गुमान दिचें तांकांय तुवें हेरांक दिवचें. सेवेचो मनोभाव आसा जे हेरांच्या गरजांक पावचें तो सेवा तुजो मनोभाव आसा जाल्यार निस्वार्थी तूं जियेता जाल्यार तुका तेंच राखून आसा. तें इनाम कानान आयकनातलें दोळ्यान पळयत इनाम तुका मेळटा. दावीद राय किर्तनान कीर्तन 39 एक सांगणी तो सांगता तें बरें देवाचे उतार सांगता तो घाल म्हणून देवा म्हज्या देवा तुवें म्हजो इतलो मोग केलाय हांवें कितें विचारलें तुवें दिलाय तें राज दी म्हळ्यार म्हाका एक राज विचारतना तुवें 4-5 व्हडलीं राजां म्हाका तुवें दिलाय. त्या रायांक सलवोंची थांक म्हाका दिलय. व्हडली मिलिटरी आसा जाल्यार व्हडलें सैन आसा जाल्यार तांकां सलवोंचें तुवें म्हाका सकत तुवें म्हाका दिली. तांकां सगळ्यांक सलवोंचें देणें तुवें म्हाका दिलें देवा. तें म्हाका देणें तुवें दिलें. देखून हांव जावन तुजे निमाणे ह्या उतार प्रायर आतां एक विचारता तूं ना म्हणनाका तें म्हाका दी कळ्ळें तें विचारता तो म्हणटा. किर्तन 39 तो सांगता सोम्या म्हाका दी जाणवाय म्हाका दी कळली जाणवाय ती. हें जिवीत भोव मोठवें आनी हें जिवीत तात्कालीक हें जिवीत मोठवें. दीस लायफ इज व्हेरी शॉर्ट आनी इट इज टेम्पररी. एक टेंट म्हळ्यार आमी परमनंट घालना माटो तो पावसान काडटा आमी गिमांत घाल्लो माटो पावसान काडटा वो माटो म्हणलो. हें जिवीत हें माटो मोठवें शॉर्ट लायफ इज शॉर्ट लायफ इज टेम्पररी आनी शॉर्ट. टेंट म्हणलें तें चिंताप सदांच म्हाका दी. हांगा परमनंट कोण दिनात. कितें आमी आपणयल्यार कितलें साधन केल्यार कितलें फेमस जाल्यार एक दीस हें चोड वचोंका आमी कांय वरिना. हें चिंता म्हाका एक दिसा उरतना दी म्हाका. त्या वेळार हांव खालतो जावन तुजें मोग करूंक म्हजो मोग करूंक हेरांचो मोग करूंक जातना म्हाका कृपा दी. तें कृपा दी दावीद म्हणटा आनी देव ताका मानवता आनी ताका बेसांव दिता. वय तो देवाक मानवसो मनशांक मानवसो आनी सगळ्या मानवसो बरी जिणी तो ताच्या उपरांत दावीद जियेता. मोगाच्यानो आमी खंय मरता गे तें आमच्या हातांत ना.
आमी हांगात मोराजे हे फोलाण्या वेळार फोलाण्या जाग्यार आनी फोलाण्या रितीन मोराजे म्हणल्यार आमच्या हातांत ना. व्हडलो एक धाकटेर वाटयेर पडोवन मेळ्ळो, म्हणजे दोळ्यान पळयलो, वोका येतालो, तो वाटयेर पडोवन आसुल्लो, वाटयेर पडोवन आसुल्लो. वय तशें. आनी लोक कितें कितें म्हणालो ताका, गव्हर्मेंट आस्पत्रेंत धाकटेर तो हांव हेखळ्ळेंत आसुल्लो, तो सकाळीं येताना लोकांनी पळयलो तो वाटयेर पडचो, लोक जावन येयलो, ताचें मरण जालां. आनी थोडे आमी पळयता गिरेस्तांनी पुरा वय खंय हाचेर प्लेनार गेल्ल्या कडेन हॉटेलांत खंय मरण पावतात. आमी पळयता पेपरार आयिल्लें, हॉटेलांत खंय कुटाम हांगा ते थंय. फोर्यो कडलो गिरेस्त मनीस बोपालांत, हांगासो खोडयाळसो बोपाल खंय गेल्ल्या कडेन हॉटेलांत मरण पावलो तो न्हिदल्या कडेन. आमी खंय मरता तें आमच्या हातांत ना, पूण एक आमच्या हातांत आसा. खंयचें आमच्या हातांत ना तें आमी आशेवचें नाका. एक आमच्या हातांत आहा तें आमी आशेचें. तें कितें म्हळ्यार जेजून म्हणलें तें. जेजून मरची रीत आमच्या हातांत आहा. ती कितें म्हळ्यार जेजून सगळ्यांची सेवा करन, कितलें ताका जाता तितल्यांचो मोग करन, हर एकल्यांक आदार दिवन, हर एकल्यांक संतोश दिवन, हर एकल्यांक कितें जाय त्या गरजांक तांच्या पावोवन, हेरांच्या गरजा पावोवन जेजून निमाणें खुर्सार ताकाच ताचो ज्यूत आमच्या खातीर भेटयलो आनी म्हणालो, बापा 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 तुज्या हातांत म्हजो जीव ओपसितां, बापा बापा तुज्या हातांत म्हजो जीव दिता म्हणून ताणें खुर्सार ताचो जीव बापाक भेटयलो. मोगाच्यान आमच्या जेजू बरी आमी कितल्यांचो मोग करूंक जाता तितल्यांचो मोग करन, कितल्यांची सेवा करूंक जाता तितल्यांची सेवा करन, आनी कितल्यांक आमकां बोगसूंक जाता तितलें बोगसून तांचो मोग करन, सेवा करन, गरज्यांक तांच्या गरजां पावोवन निमाणें एक दीस आमकांय देव बगूंक निर्मूल दी. कितें म्हळ्यार बापा तुज्या हातांत म्हजो जीव ओपसिता म्हणचें बाग आमकांय फाव करून दी जेजू. बापा बापा तुज्या हातांत म्हजो जीव ओपसिता म्हणून सांगचें बाग आमकां देव फाव करून दी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड.